नमस्कार. दर दिसा हॅलो वासंती ह्या रुपान तुमकां विधानसभेच्यो हांव अपडेट्स दितालो. पूण पयर जो एक्सिडेंट जाला तातूंत खरें म्हटल्यार मूडूच उरोना की कितें करप काय म्हणून. आनी काल जेन्ना विधानसभेन चर्चा चलताली युरिया लेमांव त्या एक्सिडेंटा बद्दल बाणस्तारीचे उलयलो तेन्ना दोतोरान जो स्टेटमेंट दिलो तो पळोवन खरेंच अजाप दिसलें आनी कितें म्हणचें कांय कळना. दोतोर तुमी म्हणटा की आमी कितें प्रत्येक गाडी थारोवन आडोवपाची आणि तुम्ही गाडयो आडयत जाल्यार आमी लोक बॉब मारता म्हणून. दोतोर हो स्टेटमेंट तुमकां तरी पडटा? आतां काल जो एक्सिडेंट जालो ती चूक कोणाची? त्या लोकांची ते तीग जाण मेले, ते एक जोडपें मेलें, एकटो 26 वर्साचो भुरगो मेलो आनी 3-4 जाण क्रिटिकल कंडिशनान आसा. ते गाडी आपले सायडीक चलयताले, कायद्यान चलयताले तांची चूक? काय त्या मनशाची चूक जो आयतारा पयशाच्या माजार आपले कसले तरी उमेदी फुलोवन रश ड्रायव्हींग कुरकुरीत जावन पियोवन रश ड्रायव्हींग करून जाणें इतल्यो गाडयो उडयल्यो ताजी चूक? काय तुमची सिस्टमीची चूक? जांकां कसलेच तरेचें बंधन ना, फक्त ते चलनां दिवपाक पडल्या त्या पुलीस डिपार्टमेंटाची, होम डिपार्टमेंटाची, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची तांची चूक. कारण रुल्स रेग्युलेशन कसलेच तरेचे सिरियसली पळयना. म्हाका अजाप दिसता. कुठ्ठाळे जेन्ना एक्सिडेंट जाल्लो, एक गाडी पडलेली तेन्ना व्हडले डिस्कशन जाल्ले. आमी कॅमेरा लायतले, हें लायतले, तें लायतले, व्हडल्यो चर्चा जाल्ल्यो. खंय पावल्यो तुमच्यो चर्चा? तुमी थोडे दीस उलयता आनी मागीर सोडून दिता. कुत्री माजरां कशी लोक मरत आसा आमी आनी तुमी सुस्त आसा. तरी काल उलयले कारण एसेंब्ली चालू आसा तुमकां उलोवचें पडलें. दोतोर तुमी म्हाका एक सांगात, भायल्या देशांनी तुमी वता, व्हडले व्हडले शोज लायता, गोंय प्रमोट करता, सगळें करा. पूण भायल्यो ज्यो बऱ्यो गजाली आसा त्योय मात तरी घेया. कारण भायर जेन्ना वता पळय तेन्ना कोणाक कापासताच जायना रुल्स रेग्युलेशन तोडपाची, रश ड्रायव्हींग करपाची. कारण थंय कॅमेरा लायिल्ले आसता आनी ते कॅमेरा पुलीस रावना थंय. नाल्यार आमचे गोंयचे पुलीस चोर कशे लिपोवन रावता आनी झपकून भायर सरता. कोण जर बाबडो बेल्ट घालूं ना जाल्यार पुलिसाच्या भंयान बेल्ट घालपाक वयता, एक्सिडेंट जावपाक शकता. थोडे हेल्मेट घालिना वेगवेगळ्या कारणांक लागून, कारण तुमची फायनूय तितली ना. झूप करून जर पुलीस आयलो जाल्यार तो घालपाक वयता, एक्सिडेंट जावपाक शकता. अरे कॅमेरा लायात, चलनां येवनी, घाला 10,000, 15,000, 20,000 ज्या मनशाक परवडना अशे तरेची चलनां मारा. येतल्या कंट्रोलान. तुमी ते हेल्मेटाक मारताले न्ही, आयले घालिना लोक, घालता. कसले तरेचे तुमी रुल्स रेग्युलेशन केला आनी तुमी म्हणटा दर दिसा त्यो गाडयो हाडूं. दोतोर दर दिसा एका बार्राक तुमी एका होलसेल बार्राक तुमी परमिशनां दिता. गोंय खंय घेवन वचपाचें आसा? आतां जर पळोवपाक वचत जाल्यार बार्रां देवळा कडेन जावपाक जायना म्हणटा. तुमी देवळ त्या तेकोन तुमी वेगळी वाट सोदून काडल्या. नवे नवे होलसेल घरांनी, दारांनी, वाड्यार देवूळ पळयना, स्कूल पळयना. तुमी बार्रां ओपन केल्या होलसेलाच्या नांवान. हें खंय घेवन वचा? दर दिसा एक्सिडेंटाक मरता. हेका कारण हे लोक न्ही, तुमी जबाबदार, तुमची सिस्टम जबाबदार. तुमकां कोण कितें म्हणटा तें म्हणो, सत्ता तुमचे कडेन आसा. हेजे श्राप तुमकां लागतले. ह्या जाग्यार जर तुमच्या फॅमिलींतलो कोण आशिल्लो जाल्यार तुमकां कितें जातलें आसलें? विचार करात. आनी आतां तरी सुदारात. ते बाणस्तारच्या पुलार किंवा असले पूल आसा ज्या जाग्यार 4 लेनीचे 2 लेन जाता थंय निदान कॅमेरा तरी लायात. कॅमेराच्या भयान, चलनाच्या भयान लोक कंट्रोलान येतले. ज्या मनशाक 4 फावटी रश ड्रायव्हिंगाची चलन पडल्या त्या मनशाक कसलेच तरेचे फायन ना, ताजें लायसन कॅन्सल जायना. हे सगळें कित्याक हाडून दवरलां? दोतोर पुरो तुमी रुल्स रेग्युलेशन कडक करात. पळया कितले लोक मरता ते.